बसलो वरता देवान आपयलोलो भितर सकाया सकामसो नमा 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 देवोन्याया वैभव महिमा महिमा बोध्या देवा देवा नवा आमचे मुखार आमच्या नवा देवा मुखार उबो रावच्याक सदांच दर्या नमा 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 देवोन्याया वैभव महिमा महिमा बोध्या देवा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ल्हान प्रायर कार्मेल कुटुंबा सर्वन ल्हान ल्हान संगतींनी वा ल्हान ल्हान कामान जेजूचो मोग सोदून ल्हान प्रायर संवसारी पोयन आखेर केल्ल्या जेजूचे ल्हान पूल सान तेरेस हाचें फेस्त आज इगर्ज माता व्हडा संतोशान संभ्रमता. हांव हेरांच्याकी व्हरतो म्हजें काम हेरांच्याकी आकर्शीत जायचे म्हूण जियोवच्या ह्या लोकां मदें जेजू आमकां ल्हानशा भुरग्या बरी जियोवंक आपोवणें दिता. हेरांच्याकी हंकारान आनी मोसारान हेरांच्याकी वर्तो जावच्या बदलाक ल्हानशा भुरग्या बरी जावंक जायची कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. आमी किल्ली सर सुखी वळखून घेवया. देवाचे बोगसणे मागया. नितळ आनी निर्मळ काळजान हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकां सम्यायती करया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो घेवन सदांच संवकार मुळीक सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्पराधा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे कागोद करू आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत आम्ही तुका देवा
देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची ताकद कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या भोवकण मोगाळ बापा आपणाचे किरकोळपण आनी असक्त काय वळखून आपणाचे नेबगार तुजेर सगळो विश्वास दवरतात त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माया मोगान घेताय बगेवन तेरेजाक तुवें दाखयलेलें कालतिकायाचे आनी भुरगेपणाचे वाटेर आमकांय सोलोन व्हर आनी अशें तुज्या ससणेक सुखाच्या गोपान पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप जेरुसालेमा सवे संतोष भरीत जाया तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा तिचे पासत रुदान करतल्या सोमेस्तानो संतोष भरीत जाया तिचे सवे संतोष भरीत जाया बुजवून दितली तिचे स्थाना चिवून दादोशी जाया तिचे भरलेल्या हृदयांतले आनंदाचे पियेया कित्याक सर्वेस्पोर आशे म्हणटा एके नये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन ओमतता त्या फळा परी राष्ट्राची संपत्ती तिच्या बाळांत हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली जशें एक आवय आपल्या भुरग्याक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो जेरुसलेमांत तुमकां बुजवण मेळटली तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें काळीज संतोसतालें तुमच्यो कुडी तना परी पळताल्यो सुरेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातालो पूण ताच्या दुस्मनाक ताचो क्रोध देवाचे उतर हें देवाचे बडुडकार श्लोक सुरेस्परा जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना हांकारान हांव म्हजी नादळ उबारिना व्हड व्हड वस्तू म्हजे तांकी भायल्यो वस्तू हांव सोदूंक वचना सर्वेस्परा जय जय आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला सर्वेस्परा जय जय सुरेस्पराचेर विश्वास दवरा इस्रायला आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्पराक जय जय Alleluia सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय 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 उलय सौम्या हांव आयकतां उतर काळजां
जगंत भरता उतरते तुझे जावमृत मोचे सस्निक जिवेदीचे उतरते तुझे जावमृत मोचे सस्निक जिवेदीचे Alleluia सर्व स्पोराचे जय Alleluia सर्व स्पोराचे सर्व स्पोराचे जय सर्व स्पोराचे जय सर्व स्पोराचे जय जय सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या त्या वेळार शिशु जेजू सरशे येऊन विचारी लागले सर्गींच्या राजांत सकडावरनी वड कोण तो वळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांच्या मदें उबें केलें आनी म्हणलें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नांत जो कोण आपणाक सकालतो कर्ण ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजे नांवीन घेता तो म्हाकाच घेता देवाचे उतार हें वाकणे तुका क्रिस्ता सडावत आमी पयले वाचपाचेर वा दुसरे वाचपाचेर आमी नियाळ करता पूण आज आमी अंतर्गीत वा किर्तन आतां आमी वाचलें किर्तनाचे वयर थोडो आमी नियाळ करया पयल्या सुवातेर किर्तनां म्हळ्यार कितें आनी किर्तनाचो महत्व कितें किर्तनां जायत्या जाणांनी बरयलीं जावन आसात दावीद राय जावंक पुरो आनी तशेंच सोलोमन राय ताणें वा दुसऱ्यांनी बरयलीं जावन आसात सगळो पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो आमी पळयतना देव मनशा लागीं उलयता पूण किर्तनां मात्र मनीस देवा लागीं उलोवची ती भास त्या देखून सर्व किर्तनां मनशान देवा लागीं उलोवचें आनी प्रत्येक जावन जेरुसलेमाच्या टेंपलांत जुदेव लोक पयले आदी जेजू ह्या संवसार येवच्या आदी आनी ताजे उपरांत रे देवा लागीं उलयतना वा मागणें करतना ही किर्तनां गायतलो ही किर्तनां जावन आसली मागणी त्या देखून आजून म्हणसर इगर्ज मातेंत ही किर्तनां मागण्या रुपार आमी वापरता आनी तशेंच हर एका मिसा वेळार एक किर्तन आमी वाचता तर आज आमी वाचल्लें आनी आयकल्लें किर्तन जावन आसा 131 किर्तन 131 किर्तन भोव ल्हान किर्तन हे केवल 3 वळयो आसात पूण जर तर ह्या ल्हान किर्तनाच्या वयर उलोवचें जाल्यार जायतो वेळ उलोवप येता पूण भोव मोठव्यान ह्या किर्तनाची वळख हांव तुमकां कर दिवंक आशेतां किर्तन 129 129 आमी पळयता ह्या किर्तनांत देवाच्या दुस्मनाचा विरोध हागे काडूंक जाय ह्या विशयान किर्तन उलयता जो कोण देवाची दुस्मान ती म्हजी दुस्मान त्या देखून तांचे वयर आमी झूज करूंक जाय तांचे वयर तांकां हागे हांवें करूंक जाय किर्तन 130 130 ह्या किर्तन आमी पळयता हांगासर दावीद राय देवातान बोगसाणें मागता ताज्या क्रोधाक ताज्या हाग्याक तो बोगसाणें मागता आनी किर्तन 131 131 हांगासर पळयता दावीद राय देवा थंय एक जाता आनी कालतेपण आनी दादोसकायेच्या विशयांत आमी आयकता जेम्स चॅप्टर 4 वर्सेस 10 जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वळ 10 ह्या रितीर आमकां सांगता सोम्याच्या समोर तुमकां सकालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो humble yourself before the Lord and he will raise you up देवाच्या मुखार खालते जायजे कित्याक दावीद राय देवाच्या मुखार खालतो जायजे म्हणून सांगता आनी पयलें सामाचे पयले वळूच आमकां सांगता हांव खालतो आनी दादोसकाय भोगता
कित्याक दावीद राय खालतो म्हणून बघता. दावीद राय कोणूच न्हय, निमाणो ताच्या कुटुंबांत देव ताका वेंचता. साऊल राय थंय आसा. साऊल रायाचो द्वेश दाविदा वयर केसता. दाविदाचें नांव फामाद जाल्ले वरींत साऊल रायाचो क्रोध आनी रागी चडटा. इतलें जावनी दावीद रायाक ताणें बसयल्ल्या प्रमाणे, देवान बसयल्ल्या प्रमाणे इस्रायलाचो राय म्हणून तो करता. आनी त्या देखून दावीद राय सांगता, जर तर देवान तुका आपयलां तर, देवान तुका मिसांव दिलां तर तोंड दांप कालतो जा देवाक. देवान कितें बसयलां तें देव करतलो. कालतो जावन रावल्यार मात्र देव तुका वर्तो करतलो. त्या देखून कालतेपण देवा मुखार भोव गरजेचें. बाडाय उलोवंक वचनाका. आनी जर तर कोणा कालतेपण आसा आनी तो देवा मुखार बेता तर सरू दादोसकाय ताका लाभता. दावीद रायाक कितें नातल्लें म्हणून आमी विचारीत. व्हडलो व्हडलो राय देवानूच ताका बसयल्लें. तूं आनी तुजें मुखार येवचे जनाक ह्या जेरुजलेमांत इस्रायल गांवांत रायबर करतलें. सरू ह्या संवसाराची ग्रेस्तकाय देवान ताका दिल्ली. सगळो जागो सकडी वस्तू. पूण दावीद राय कळी जाता, ह्या वस्तूंचेर म्हाका दादोसकाय न्हय, केवल म्हाका दादोसकाय बोगाचें जाल्यार तें सॅटिस्फॅक्शन बोगाचें जाल्यार केवल देव मात्र दिवंक शकता. त्या देखून हांवें देवा मुखार कालतो जाल्यार देव म्हाका दादोसकाय दिता. तर आमी उसामूळ जाल्या आमगी. आमच्या जिवितांत सोलवणी आयिल्ल्या वेळार, आमच्या जिवितांत नश्ट जाल्ल्या वेळार, आमच्या जिविताची वाट चुकल्या वेळार, आमच्या जिवितांत मुखार कशें येचें म्हणून आमकां कळनासल्या वेळार, आमच्या जिवितांत सरू ग्रेस्तकाय आयिल्ल्या वेळार आमी उसामूळ जाल्या आमगी. देवाक तो मान आमी दिना तर, देवाक ती मर्यादा आमी दिनासतना हांवूच सगळो, म्हजेंच सर्व म्हणून हांव चिंतांगी. त्या देखून पयले सुवातेर कालतो जा. कालतो जाल्यार कितें करूंक जाय? कालतो जाल्लो मनीस गर्व करिना. कालतो जाल्लो मनीस बाडाय उलयना. Proverbs chapter 16 verses 5, chapter 18 verses 12 आमकां ही उतरां पळोवंक मेळटात. डू नॉट बी प्राऊड इन युअर हार्ट. हर एक गर्वी मनशाक सर्वेस्पोर कांटाळटा. त्या देखून गर्व आसूंक नजो. देवा मुखार हांवें कालतो जाय. आनी जर तर गर्व आसा तर हांव देवाच्या नदरेंत हांव पयस वेता. त्या देखून आमकां प्रवर्ब्स सांगता, चॅप्टर 18 वर्सेस 12, नासाचे मनशाचे काळीज गर्वी, मनशाच्या फुडल्यान, मानाच्या फुडल्यान मनशाचे काळीज वेता. नासाच्या आदी मनशाचे काळीज गर्वी. त्या देखून प्रवर्ब्स सांगता अध्याय 18, जर तर कोणा गर्व आसा तो आपणाकच नाश करून घेता. आनी परत प्रवर्ब्स अध्याय 16 chapter 16 verses 5 आमकां हेंच उतर परत आनी परत तिळशिता. त्या देखून हर एकलो मनीस देवा मुखार रावंक आशेता तर गर्व ताणें काण उडोवंक जाय. दुसऱ्यान, जर तर देवाच्या नदरे हुजीर हांवें रावा जाय तर, देवाच्या समोर हांवें रावा जाय तर मनशाच्या मदें हांवें गर्व करूंक नजो. म्हजो अहंकार हांवें दाखोवंक नजो. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 12 वळ 16 अशें बरयता. लेटर टू द रोमन्स chapter 16 chapter 12 verse 16 अशें बरयता. डू नॉट बी प्राऊड बट बी विलिंग टू असोसिएट विथ द पीपल ऑफ द लो पोजिशन. भोव गर्वी तूं जाय नाका. तुज्या की सकल स्थानार आसल्या मनशा लागीं उलोवंक वा ताज्या लागीं संबंध करूंक फाटीं सरा नाका. कोमणेंत गाद आसा, अर्द भरलो कळसो आवाज चड करता. आतां कळशे मस्त उणें जाल्यात. सकडांगारा टॅप आसा आनी टॅप गुणयतना उदक येता. आनी एक गाद आसा, अर्दी वा नापुरती जाणवाय बाडाय उलयता. त्या देखून दावीद राय आमकां तिळशिता. देवा हुजीर देवा समोर आमी रावा जाय तर खालतेपण, आनी जर तर खालतेपण आसा तर आमकां तो संतोष आनी समाधान आमकां लाभतलें. त्या देखून दावीद राय सांगता, सोमी हांव तुज्या हुजीर आसा, ना म्हजे थंय गर्व, ना हांव बाडाय उलयतां. दावीद राय आपणाच्या विशयांत बाडाय उलयना. दावीद राय आपणाकच कीळ करून देवा मुखार उबें रावता आनी देवा लागीं मागता, म्हाका दादोसकाय दी.
हांव कालतो जावंक शेतां. 6 रुतवे म्हाका दिलाय, हांव कालतो जावंक शेतां. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, आमच्या लागीं 4 कास आसूंक पुरो आनी ताजो आवाज चड फुडें मस्त व्हड जावंक पुरो. पूण हर एक देवान दिल्लें आमकां बेसांव. म्हज्या लागीं जायते आसूंक पुरो, आस्त बदीक आसूंक पुरो, हांव गर्वी जावंक नजो. जर तर देवान म्हाका दिल्ले त्या बेसांवांत हांव एक किसर हांव दुसऱ्यांक दान दिता जावंक पुरो. हांवें दान दिलें म्हणून हांवें हालोवन दाखोवंक नजो. देवा मुखार हांवें कालतो जावंक जाय. जायते कडेन जायत्या जाग्यांनी आमी दान दिवंक शेता, पूण आमी सांगता तशें आमची नांवां वाचून सांगा जाय, आमची नांवां शिलेपत्रार बरोवन दवरी जाय. कितले रुपये? हांव एका फिरगजे गेल्लो, भोव आदली फिरगज, तांतू बरयलां इगर्जेच्या कटोणाक दान 2 रुपये 3 रुपये जावंक पुरो. एक 50-60 वर्सां पयले ते 2 रुपये 3 रुपये मस्त व्हडले पयशे. पूण आतांच्या भुरग्यांनी ते 2 रुपये 3 रुपये वाचल्यार हें कालें 2 रुपये 3 रुपये आनी तूं एक ग्लास च्या जाल्यार मेळना. इतलेंत गी दिल्लें. देव आमकां भरपूर दितना ताजी एक किसर आमी दुसऱ्यांक दितना बाडाय उलयनाये. बगार खालते जावया, बरें करया आनी अशें देवाच्या समोर रावून देवाच्या संतोशांत आमी जियेवया. तसो देव आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवं. सर्व आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ त्याच एका देवा थंय उसारया. सतमंता देवाक, सर्वोदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या जुन्या तो पवित्र गर्भेत संभवलो. ओंकार मोरयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काळताना एक सुचले, ताका गुडसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्लांतलो जीवन जालो, सरकार चडलो, सर्वोदरा देवा बापाच्या उजव्या बसला. तेंकां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून घेतलो. सतपंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक बोवी सभेक, भक्तांचो एकतार, पत्कांचे बक्षणे, कुडीचे जीवनपण, ससण्याचे जीवित. आमेन. बेटवणी गीत. शेतां तुझ्या फुल्यां फुलां, विविध रसना स्वादीक फळां, आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां, ताणी घेवन आयल्या पांयां तळां. घे बापा घेऊन तो देवा, मनशा वावरांत केलो, प्रेतुमेन दिलो, बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या. घे बापा घेऊन तो देवा, वावरांत केलो, प्रेतुमेन दिलो, बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वोदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदोहाक सर्व सन्मान घे. भोव कणवळ्या बापा, कालतिकायेचे आनी विश्वासाचे आनी मोगाचे सर्व मनशांक सोडून पासो तुका समर्पिल्ले. भगवंत तेरेजाची त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेंच तिजें सुगुणाचें आमच्या काळजांनी वाडय म्हणून आमी मागतां. आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानांत मनशाचे सोडवणे पासो तुका भेटयता. क्रिस्त आमच्या सोब्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो.
तुमचे सवय आसो. आमचे काळजा उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरू काळी आनी सर वते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कांय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताज्या सोवेन सगळे रस्ना नवी करूंक तुका बापा मानवारलें आनी ताज्या देवपणांचो सोमेस्त आमा सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान करो तो देव, तरी ताणें आपणाक कस खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वरावन संवसारांत ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रस्ते वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताजो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें तारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Poet, दळबाराचो सर्वेस्परू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताताचे. उत्सर्गी तुकाचे, उत्सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. त्याच परेच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासो ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गुड परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासताना पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवित सोड आनी सोडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमकां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा,
आनी सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोत्सव दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची एकाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धरून दुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशीन सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सहाय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडलेली. ह्या शिडेच्या जेवणाक आपणे मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जीविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या चढवणदारा काकुतीच्या सागोरा राखणेच्या पागोरा काळजात येतेल कुवरा उंडो तू जीविताचो सस्नीक जीवम का दिवसो
चढवणेचो जीवित दिवच्या जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या चढवणदारा काकुतीच्या सागोरा रागणेच्या पागोरा काळजांत देव कुवरा बोरो गोळी तूं आमचो पासवो सरव दिवन पोसो नितळ उदकांत तान बागोवचो गोळी तूं आमकां राखचो जिवीत दिवच्या जिविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या चढवणदारा काकुतीच्या सागोरा रागणेच्या पागोरा काळजांत देव कुवरा प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं भगवंत तेरेजाच्या काळजा परी आमचे काळजांत तुज्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस अदीक पेटय आनी सगळ्या मनान तुजी आनी तुवें पाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. जेजूच्या ल्हान फुला लिझियाच्या तेरेजा सर्गाक सोंपी वाट दाखयलेल्या सोंदी मजत चलूंक वाटे सर्गीच्या जेजूच्या ल्हान फुला गुपीत सादे तुझे मोठवे जिणे देवा पेल्याचे मोगाटाने वापरून निस्वार्थ सेवेक हरितेले जागो दिलोय नाय पुरासाने जेजूच्या ल्हान फुला लिझियाच्या तेरेजा सर्गाक सोंपी वाट दाखयलेल्या सोंदी मजत चलप वाटे सर्गीच्या जेजूच्या ल्हान फुला. मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार आशीर्वाद दी आमकां. Băgăți cu cuvintele în cap, tu am să-mi spune, Papa și Pătăcin, Păitat, Mișinavi. Amen.